माशेलांतलो फास्ट फूड दुकानदार विराज माशेलकाराक जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात माळदोळ पुलिशेन 6 जाणांक अटक केल्या। मारपेट प्रकरणात घुसपिल्ल्या 3 पुलिसांक आदीच निलंबित केल्ले। या प्रकरणात पुलिसांक मजत करपी घुवळी वखदा विरोधी पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकाराक नोटीस दिवन कारवायेंतल्यान भायर दवरला। या प्रकरणात फोंड्या पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, IRB कॉन्स्टेबल मितेश गाड तशेंच मोहित गाड, विवेक देसाय, सुप्रेश सावर्डेकर आणि अस्मित साळुंके हांकां अटक केल्या। रातीकडे माशेलांत विराज माशेलकर या फास्ट फूड चालकाचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात माटोळ पुलिसांनी सध्या समीर फडते पिराय 46 रावपी गांवकरवाडा बेतकी, मितेश गाड पिराय 27 रावपी नावेली हांच्या सयत सुप्रेश सावर्डेकर पिराय 31 रावपी हरवळे, विवेक देसाय पिराय 23 रावपी साखळी आणि अमित साळुंके पिराय 27 रावपी आमोणे त्यान भायर मोहित गाड पिराय 23 हांकां अटक केल्ली आसा। सध्या त्यांची चौकशी चालू आसा आणि ह्या प्रकरणातलो आनी एक दुबावीत जो आशिल्लो आकाश नावेलकर ताणे पुलिसांक तपासान सहकार्य केल्ल्या खातीर ताका 41/A या कलमा खाला ताका सूट दिवन नोटीस दिवन ताची मुक्तता केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर माड्डोळच्यान शेखर नायक।